प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 8वा विसवोर, वोड 51 ते 59 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 8 वर्सेस 51 to 59. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. खरेंच हांव तुमकां सोंपें सांगता, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती कधीच मोरची ना. देवानी ताका म्हळें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकेंच कळ्ळें. अब्राहम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती कधीच मोरची ना. आमचो बाप अब्राहम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून प्रतिपाल केलो, हांव म्हजीच वडवीक करीन जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय. म्हजी वडवीक करपी म्हजो बाप आसा. तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच, तर तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखता. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलेलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातो आसलो, पूण हांव ताका वळखता आनी ताचें उतर सांबाळटा. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राहम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवानी ताका म्हळें, तुका अजून 50 वर्सां जावंक ना आनी तुवें अब्राहमाक देखलोय? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, खरेंच हांव तुमकां सोंपें सांगता, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. ह्या पासत तांणी ताचेर फातर मारूंक उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचतां की जेजू ह्या फारिझ्यांक सांगता, तो म्हणटा, सत्य सांगता म्हणटा, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती केदींच मोरची नात. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी हें देवाचें उतर आयकलां. 50 आनी 1 वोड, जुवाचो 8वा विसवोर 50 आनी 1 वोड म्हणटा, जेजू त्या जुद्यांक सांगता, तो आमकां सगळ्यांक सांगता, देवाचें उतर काल, आयज आनी फाल्यां सदांच तेंच उतर. जेजू जावन आसा तोच जेजू जो काल आसलो, आयज आसा, फाल्यां आसतलो, सासणाच्या सासणाक आसतलो. ताचें उतर सदांच सासणाचें. स्वर्ग आनी संवसार पयस वेतलो, पूण ताचें उतर केन्नाच पयस जावचें ना. तो म्हणटा, सत्य तुमकां सांगता म्हणटा, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती केदींच मोरची नात. आनी तेजे उपरांत जुदेव जे हें उतर आयकतात ते म्हणटात, तूं म्हणटाय की कोणूच मरचो ना. अब्राहम येयलो, सगळे सांत आयले, सगळे प्रवादी आयले, सगळे मरून गेले, आनी तूं म्हणटाय की जे तुजें उतर आयकतात ते केन्नाच मरची नात. आनी देखून भाव भयणो, त्या लोकांक ती सजमणी मेळोंक ना. आनी आयज आमी जितले फावटी हें देवाचें उतर आयकलां, आमकां सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी तीच चूक आदात्ता आनी आमी सजमता की आमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार आमी कितलीं जाणां हांगा संवसारान मेलीं, आमची पाय माय गेलीं, आमची भाव भयणां गेलीं, आमची शेजारी गेलीं, आनी आमीय मोत्तले म्हणून आमी जाणो. पूण जेजू जेन्ना आयज म्हणटा, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती केदींच मरची नात, म्हणजे आमची सजमणी सारकी ना, ओ जेजू कितें म्हणटा तें फट. जेजू केन्नाच फट सांगिना. जेजू कितें सांगता तें सदांच सत्य. आनी तो म्हणटा, तुमकां सत्य सांगता, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती केदींच मरची ना. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, जो लोक तो तांकां पोरबोट कोत्तालो देवाचें उतर, ती मेलेलीं मनशां आसलीं. तांचो आत्मो मेलोलो आसलो, आजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो, ताणें आपलें रगत व्हारोंक नासलें. आनी देखून भाव भयणीनो,
पवित्र आत्म्यान तांचे भितर येवपाक जाय नासलें. ती एक नवी रोसना जावंक ना. इंग्लिशीन म्हणटात दे वर नॉट बॉर्न अगेन. तांचो दुसरो जल्म जावंक नासलो. फकत वो दुसरो जल्म केन्ना जालो जेन्ना जेजूस खुर्सार गेलो, तो मेलो आमच्या पासत, आख्या संवसारा पासत, तो तिसऱ्या दिसा पुनः जिवन जालो आनी आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना तो ही उतरां त्या लोकांक सांगतालो तांकां सोजमणी नासली. ते फकत आपल्या आपल्या मनान आपल्या भेजान कितें तांकां सोजमणी मेवताली, तांकां कितें तेंच्या दोळ्यांनी दिसतालें तें तितलेंच ते करताले. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे नवो जल्म घेनासतना रावता, पवित्र आत्मा आमचे भितर ना, आमकां ही त्याच लोकां भाशेन हीच सोजमणी मेवता आनी आमी केन्नाच देवाचें उतर करिना. ते देवाचें उतर केन्नाच सांबाळिना. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरता, जेन्ना आतां आमी जेजूक आमचो स्वामी देव आमचो सर्वंडार मानता, आमी आमचें तोंड उक्तें करून आमी परगोट कोत्ता की खरेंच ताणें आमचें तारण केलां, तो आमचो साल्वासांव. तर भाव भयणीनो, आमचो आत्मो नवो जाता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आतां हो आत्मो जो जेजू सारको जाला, हो केन्नाच मरचो ना. वय कूड मरतली, ही कूड आमी मरतकच कुडीक आमकां पुजतात आनी आमी कितलो धोबाजो करता. केन्ना मनीस मरत जाल्यार ताका पुजता, फुलां घालता, मिसां करता, हें करता, तें करता, पूण ती कूड. कित्याक तो आत्मो आनी ताचें मन, तें द बॉडी एंड द स्पिरीट एंड सोल, तो गेलो मनशाच्या कुडींतलो. आनी आतां आमकां कसलीच गरज ना त्या मनशान खरें जेजूक आपलो स्वामी आनी दोनी मानलो जाल्यार. जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आमचें निमाणें क्रिस्ती जिवीत जें आतां आमी भोगूंक पावतले, तें फकत आमच्या मनाची नडसणी करपाक. आनी आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणान जेजू बरोबर जियेतलें. पूण केन्ना? जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानलो ह्या संवसाराचेर. देखून भाव भयणीनो, जो कोण मोडटा आनी खरेंच जेजूचेर बावार धरून मोडटा, तो केन्नाच मरचो ना. कित्याक तो ताजो आत्मो आनी ताजें मन सासणाच्या जेजू बरोबर आसतलें. आनी भाव भयणीनो, ज्या लोकांनी केन्नाच ताका आपलो स्वामी दोनी मानूंक ना, ही सोजमणी मेळोंक ना की पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता, तो येना आनी भायर वचना, एक पाटी येतकच तो आमचे भितर रावता आनी आमकां तो आदार दिता खरें देवाचें उतर आयकोपाक, देवाच्या उतराची सोजमणी मेळपाक, देवाचें उतर पाळपाक. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां त्या 50 आनी 1 वडीन म्हणटा, तो सोत तें म्हणटा, हांव सांगता तुमकां, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती केदींच मरची नात. म्हणजे ही कूड मरतली, पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणाक जियेतलें. आयज भाव भयणीनो, ही सोजमणी आमकां मेवली जाल्यार आमी हें उतर, जेजूचें उतर सांबाळुया, हें उतर आमी पाळुया. नातर भाव भयणीनो, जाकोबाच्या पयला इसवर व्हड भायस कितें म्हणटा, जाकोब बरयता, तो म्हणटा तुमी फकत देवाचें उतर आयकोनाका आनी तुमकांच फटय नाकात, पूण देवाचें उतर करात, देवाचें उतर पाळात. कित्याक जो कोण आयकोता एका कानान दुसऱ्या कानान सोडटा, तो खरेंच आपणाकूच फटयता. ही इज डिसिविंग हिमसेल्फ. पूण जेन्ना आमी खरेंच जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानला, पवित्र आत्मा आमच्या सांगता, तो आमकां आदार दिता आनी आतां आमी हें उतर, देवाचें उतर सांबाळूंक पावता आनी आमी केन्नाच मरची ना. म्हणजे आमचो आत्मो आनी आमचें मन केन्नाच मरचें ना, पूण आमी सासणाच्या सासणाक एके नवे कुडीन, एके बरे कुडीन आमी पोत्तून जियेतले हांव जेजू बरोबर सासणाच्या सासणाक. ही सोजमणी आमकां मेवली जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमचें मागणें, आमचो संबंद, आमचें जें आमचो जो आमी जें मागणें करता, आमचो जो आमी जें देवस्पण करता, हें सगळें बदलतलें. कित्याक आमी फकत देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरतले, हें देवाचें उतर सांबाळटले. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर सांबाळटले, खरें आमी भावार्थान चलतले. आमी केन्नीच मरची ना, आमकां मरपाची केन्नाच भिरांत आसची ना. कित्याक आमी जाणो आतां आमी ह्या कुडीन आसा, पूण सासणाचें सूख आमी जेजू बरोबर भोगूंक पावतले एका नव्या कुडीन. आनी हो जो आत्मो आमचो आसतलो सासणाच्या सासणाक जेजू बरोबर जियेतलो. आयज भाव म्हणून खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया आनी हें उतर दिसपट्ट्या जिवितान आमी जें आयकता, दिसपट्ट्यान हें देवाचें उतर जें तुमी आयकतात, हें आमी पाळटले, करतले आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जिवन एक दीस आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले म्हूण हेंच आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता.
आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव